तुमकां खबर आहा की गेली कितकेशींच वर्सां 45 वर्सां जर आमी पळयता जाल्यार पर्ये मतदारसंघात सगळ्यात चड जर आमदार खंयचो आहा अख्ख्या गोंयभर जाल्यार तो पर्ये मतदारसंघाचो आमदार आहात आनी सगळ्यात कमी विकास जर खंयचो जाल्लो आहात जाल्यार म्हाका दिसता पर्ये मतदारसंघात जाल्लो आहात। गेल्या 45 वर्सांत धड रस्ते नाय, पाणी नाय, लायटीची समस्या भेटसे त्या लोकांक जॉब ना, व्हडलीशी कॉलेज हांगा हाडलेली आसा, मॅनेजमेंट कॉलेज हाडलेली आसा, खुबश्यो पोलिटेड इंडस्ट्री हाडलेल्यो आहा, पण म्हाका दिसता गेल्या 45 वर्सांत पर्यंत जर पळयत जाल्यार पर्यंत एक सादी तांकां इंडस्ट्री हाडूंक शकले ना ते। आमकां मुद्दामून लोक जॉयनिंग जाय आसा म्हणजे भारतीय जनता पार्टी खंयच कमी पडची ना। आयज तुमकां पुराय गोंयभर न्हू पुरा भारतभर पळोवंक मेळटलें की अख्ख्या गोंयभर आयज भारतीय जनता पार्टीचे क्लायमेट आहा, भारतीय जनता पार्टीचे वारे आयज प्रत्येक कडेन जर तुमी वचात जाल्यार आयज तुमकां स्टॅटिस्टीक मेळटली की भारतीय जनता पार्टी 35 जागे जिखूंक शकता, कोण म्हणटा 30-35 अशे जागे जिखपाचे मार्गार आहात। हेजेर आमचो विजय हो निश्चित आहा आनी म्हाका दिसता पर्ये मतदारसंघासून आमी हे फावटी निवडून येता तेतून मात्र ती मात्र शंका ना। प्रत्येक खंबीर कार्यकर्ते म्हाज्या फाटल्यान उबे आहात आनी ह्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर हांव सगळे उलोवंक शकता ते कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी कार्यकर्ते अटूट प्रयत्न करतले आनी 15 दिसान तेजे फळ आमकां खंय तरी पळोवपाक मेळटलें हे तुमच्या लागीं हांव मागता। आमच्या पर्या पंचायतीचो म्हणटा तो विकास कांयच जावना, तेका लागून आमी बीजेपीत प्रवेश करता। अप्रॉक्सिमेटली 200 सुमारांनी सगळ्या भारतीय जनता पार्टीन हे केलं, युवकांनी सगळ्यांनी हे केला प्रवेश केला। विश्वजीत कृष्णराव राणे